नमस्कार येवकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। रॉयल्टी भरूंक नाशिल्ले 7.5 मिलियन टन मिनूय उखलूंक मेळटले। मुख्यमंत्र्याचे शिनाल रॉयल्टी भरिल्ल्यांचे मीन उखलूंक अर्ज क्लियर जाले काय मीन उखलूंक सुरू। फॅशन डिझायनर वेंडेल रॉड्रिग्स संवसाराक अंतरलो। कोलवाळी घरात आकस्मिक मरण, कारण नेमके कळना। पद्मश्री भौमानिस्त वेंडेल समलैंगिकतेच्या हक्का खातीर सक्रिय। कोयराविलाच्या सुवातीक मान्यतायेक अजून अर्ज करून नाशिल्ल्या 69 पंचायतीचे सरपंच उपसरपंचाचेर हायकोर्टाची बडी। काडून उडोवपाची शिटकावणी 15शी भितर संचालकाच्यो नोटीशी। झेडपी वेंचणूक आता 22 मार्चाक। वेंचणूक फुडें धुकलूंक रजाव शिगमोत्सवाचे। मुख्यमंत्री म्हणटा गांवागांवांनी शिगमोत्सवाचो मूड म्हणून 15 मार्चाची वेंचणूक धुकल्ली। प्रशासनात उलथापालत, मेजर खात्यांच्या मुखेल्यांच्यो बदल्यो। दीपक बानेकार उद्देग वाणिज्य, बुगडे खंड संचालक, विनेश आल्लेकार लँड रेकॉर्ड्स, आशुतोष आपटे आयजी प्रिझन्स। गोळावली वाघ हत्याकांडाचे राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाचो रिपोर्ट अजून सरकाराच्या हातात ना। रिपोर्टा उपरांत ॲक्शन। मुख्यमंत्री म्हणटा दाट जंगलातल्या लोकांची पुनर्वसणूक। एमपीटीच्या चॅनलाची खोलाय वाडोवंक, बंदर विस्ताराक ईसी दिवची म्हणून एक्सपर्ट कमिटीची अटीचेर मंजुरी। केंद्रीय मंत्रालयाक शिफारस, मात सीझेड-एमपी क्लियर जाय मेरेन ईसी आडकल्ल्यात जमा। एलपीजी सिलिंडर 150 रुपयान वाडलो। सबसिडी नाशिल्लो सिलिंडर तेकलो 850 6 म्हयन्यांत सेगीत 6वी दरवाड। आनी 15 ते 29 फेब्रुवारी मेरेन टोल प्लाझांचेर चलपी फास्टॅग फी माफ। 527 नॅशनल हायवेचेर फास्टॅग चालीक। टोल कलेक्शन दिसाक 100 कोटींचेर भरपाचे NHAIचे टार्गेट। रॉयल्टी भरूंक नाशिल्ले सुमार 7.5 मिलियन टन मिनूय उखलूंक मेळटले। मुख्यमंत्री प्रोंटाकडेन उलयला। मायनिंग बंदी आदी काडिल्ल्या मिनाचेर रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनेरांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेन मीन उखलूंक अर्ज केला। अर्ज क्लियर जाले काय येरादारी सुरू। मायनिंगाची आनी एक केस 22 फेब्रुवारीक आसा। महामंडळ काय आनीक कितें तेवूय पळयतले। मायनिंग सुरू करपाची खंय सगळी तयारी दवरल्या। सगळ्या जाणांनी अप्लाय केला ऑलरेडी। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकडे त्यांची ॲप्लिकेशन्स असतात, ती क्लियर झाली काय ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द ओर सुरू जातलो। तो 1.44 असतलो आणि बाकीचो तुम्ही म्हटलं रॉयल्टी पे केलो ना तेजेर कितें डिसिजन जाला? ताजेरी ऑलरेडी ऑलरेडी विदाउट रॉयल्टी पेड जो ओवर है उसके ऊपर बाद में क्या जिन्हें मार्क किया विदाउट रॉयल्टी पेड था। बट ही सेड दैट 88 जो माइंस हैं उसमें जो रॉयल्टी जो एक्सट्रैक्टेड ओर है उसको मूव कर सकते हैं। जो रॉयल्टी पेड है उसको तो 100%। बट जो रॉयल्टी नहीं पेड है दे शुड पे द रॉयल्टी एंड देन मूव। या वही पे करून वय ऑलमोस्ट सगळं म्हणजे इट इज 9.5 मिलियन असो कितें तरी ओवर आसा। ओके मिलियन टन्स आसा। जो रॉयल्टी पेड आसा तांकां पयलीं दितले, उरलेले जो रॉयल्टी पेड करून तांकां मेळटले परमिशन। आत्ता तरी हे विषय पयलीं हँडल करतात, ताज्या उपरांत वी आर टेकिंग द डिसिजन बिकॉज तांची आनी एक केस जी आसा ही जवळपास 22 फेब्रुवारीक आसा। त्यात एटलिस्ट वी आर गोईंग थ्रू डॅट, देन ओनली वील टेक द डिसिजन। बट अवर ऑल द प्रिपरेशन्स वी आर रेडी। म्हणजे जरी मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हटलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर आमी तयारी आमची सगळी दवरलेली आसा। बट टील नाव द फायनल डिसिजन जावंक ना, बट तयारी दवरल्या। फॅशन डिझायनर वेंडेल रॉड्रिग्स संवसाराक अंतरलो। कोलवाळी ताच्या घरातूं सांजे ताका मरण आयलें, कारण नेमकें कळना। संवसारीक नामनेचो एक उत्कृश्ट ड्रेस डिझायनर म्हणून वेंडेलाची नामना। 2014 ताका पद्मश्री भोवमान मेळिल्लो। 59 वर्सां पिरायेचेर तो गेलो। समलैंगिकता हक्का खातीर तो सक्रीय आशिल्लो। सोशियल ॲक्टिव्हिस्ट, पर्यावरणवादी म्हणूनय ताचें नांव।
ताणें बॉलिवूड फिल्मांनी काम केलां, पुस्तकांय बरयल्यात. He is the son of Kulwale. Okay. We are proud of him. एक तो talented, पद्मश्री awardee. आमच्या एका गावात गोंयांत देशात एक फेम दिली सेलिब्रेट हे म्हणून बेस्ट डिझायनर इन द वर्ल्ड म्हणून. मॉडेल्स आहा पळय तेणें खुबशांक तयार केले लायक प्रथमेश ताका ते एवॉर्ड गावलो वर्ल्ड एवॉर्ड गावलो तो. खुबशे मॉडेल्स तयार केले. ही इज अ टॅलेंटेड हार्ड वर्कर. आणि हे जाव नेचर जावं तो. सो लेट्स प्रे हिज लेगसी शुड बी विल बी फॉलोड कारण ते हार्ड वर्क हे सिस्टम पद्दत तेजी पळय स्टायल आहा ती आमी घेवपाक जाय. ही वॉज सीक फॉर लास्ट 6 months दाखयतालो कसो सीक पडनात न्हू पूण सीक आसलो तो डायबेटीज लिव्हरचे तशें आसले ताका. सी मोस्टली कितें बिकॉज ऑफ बिजनस आनी हे ही वॉज ऑलवेज एब्रॉड. आणि हे जावन उपरांत 2-4 दीस जावन 8 दीस जालो पण तितले कोणाक कळना कारण तेच्या लेवलाचे लोक आमचे कडेन थंय कोण ना न्हू त्या गांवांत. तो जो रावतालो कोलवाळे तेच्या लेवलाचे मनीस कोण ना न्हू बसो सारके. कितें फंक्शन आसा तो कोणाक आपयता आमी तयार केलं. पूण तेणें आतां एक म्युजियम घातलेलो आहा कंप्लीट जाना पूण कितें आसा ते कोणाक कळना. म्युजियम भरपूर क्लोज ऑफ रुपीज खर्च करून केला तेणें. I am deeply shocked to hear about the passing away of acclaimed fashion designer Padma Shri Wendell Rodrigues. His contribution to the fashion industry is immense, and he was recognized internationally as one of the ace designers from India. I had many opportunities to attend his shows on various occasions. He was also an ambassador of peace and harmony. He was a passionate lover of Goa आणि तो गोयच्या कोलवाळेचे ते 2 मँगो ट्रीज कापचे न्ही म्हणून ताणें भरपूर प्रयत्न केलो. कोलवाळेची चॅपल मोडचे न्ही म्हणून ताणें पेंडलान प्रयत्न केलो. कोलवाळेची चॅपल आतां ते मोडपाक खंय काडला. मुवमेंट स्पेशल स्टेटस मुवमेंटान बी आशिल्लो तो. ही वॉज अन एक्टिविस्ट. ही वॉज फॅशन डिझायनर ते जाले. प्लस ही वॉज रायटर. ही हॅज रिटन बुक कॉल्ड मोदा गोवा. He has always worked for the welfare of Goa. Natural heritage destroy जाताली. Politicians हे काबार करता गोवा म्हणून तो सदांच म्हणटालो. कॉयरविलाचे सुवातेक मान्यतायेक प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन अजून अर्ज करूंक नाशिल्ल्या पंचायतीचे सरपंच उपसरपंचाचेर बडी. पंचायत राज्य कायद्या खाला असल्या सरपंच उपसरपंचाक कित्याक देंवोवचे न्ही काय म्हणून पंचायत संचालकान 15शी भितर कारणाक दाखय नोटीस धाडची. हायकोर्टाचो निर्देश. 8 पंचायतींक कोयरविल्याचो प्लांटूच घालूं ना म्हणून अपमान नोटीस. 12 वर्सां म्हणल्यार एक तप जालो. हायकोर्ट कोयराविल्याचेर बडी घेवन सरकार आनी पंचायती पालिकांच्या फाटल्यान लागला. आज मेरेन सरकाराक हो प्रश्न तडीक लावंक जमना. आज मेरेन कितल्योश्योच अर्दी आनी एफिडेविटी दिवन जाल्यो. वलो आनी सुको कोयर वेगळो करूंक मटेरियल रिकवरी वेवस्था उबारची म्हण कांय म्हयन्या फाटीं कोर्टान पंचायतींक निर्देशूय दिल्ले. 191 पंचायतींतल्या एकूण 70 पंचायतींनी सुवातीच्या मान्यतायेक अजून प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन अर्जच केल्लो ना. ताचेर कोर्टाचे सणकले. प्रकरण हाताभायर गेल्ल्यान हायकोर्टान खर भुमिका घेतल्या ती अशी. कोर्टान पंचायत संचालकाक अर्ज काडल्या. कोयराविल्याची वेवस्था उबारपाचेर आडनदर करपी पंचायतीचेर कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात. एकूण 70 पंचायतींचे सरपंच उपसरपंचांक नोटीसी धाडपाक सांगल्यात. पंचायत राज कायद्या खाला तांचेर कित्याक कारवाय करची न्हू हाचेर स्पश्टीकरण मागलां. आसगांव, थिवी, मोर्जी, कळंगूट, सावड्डे, सान जुजे आरियाल, असोळणा, कुर्टी, खांडेपार आनी कुठ्ठाळी पंचायतीन कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारूंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टान तांकां कोर्टाच्या अपमाना विशीं नोटीसी जारी केल्यात. केस 4 मार्चाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक सरकारान 22 मार्चाक धुकल्ल्या. आदी 15 मार्चाक घेवपाची थारिल्ली. विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा लोक खंय शिगमोत्सवाच्या मुडात आसतले म्हणून वेंचणूक धुकल्ल्या. कोण रिझर्वेशनाचे रजाव सांगताले, कोण कामाच्या टेंडराचे, कोण सांगताले ISL सिजनाच्या फायनलीचे. मुख्यमंत्री सांगता शिगम्याचे. पयलीं 15 तारखेक प्रपोजल केल्लें बट 9 तारखेच्यान होळी सुरू जाता आनी 9 तारखेच्यान म्हणजे होळी प्रत्येक गांवांत शिमगो हो त्या 8 दिसांनीच उरता. आमी सरकारी शिमगो मागीर जरी म्हटलो 9 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत प्रत्येक गांवांत शिमगो आसता.
सो दॅट कन्सिडरींग दॅट आमी म्हटलें निदान आमकां 8 दीस पोस्टपोन करूंक मेळटा आसत जाल्यार हांवें स्टेट इलेक्शन कमिशनाक रिकमेंडेशन धाडलेलें. सो दॅट दे हॅव टेंटेटिवली डिसायडेड इज 22 म्हणजे फुडलोच आयतार, टेंटेटिव्ह आयतार अशें म्हटलां तेंच्यांनी. नोटिफिकेशन येतलें तेजें, रिजर्वेशनूय येतलें वांगडाच. सगळो विशय तसो स्टेट इलेक्शन कमिशन पळयता. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याचेर गोंयच्या आर्चबिशपान कायद्या आड जाहीर भुमिका घेतिल्ल्यान बीजेपीत घुसमट चल्ल्या. मुख्यमंत्री खंय आर्चबिशपाक मेळपाचो आसा. गोंयच्या आर्चबिशपाक हांव मेळपाचो आसा. मेळपाचें आहा तांकां. तुम्ही विशय डिस्कस करून हें करतली. Congress have demanded yesterday that director should apologize on the rude behavior. जातलो विशय, सोंपतलो तो, असो कांय ना. प्रशासनात उलथापालट, 9 मेजर खात्यांच्या मुखेल्यांच्यो अकस्मात बदल्यो. कमर्शियल टॅक्स आयुक्त दीपक बांदेकाराक उद्देग वाणी संचालक केला. मायन्स संचालक आशुतोष आपटेक आयजी प्रिझन्स केला. अरविंद बुगडे आता खंड संचालक. विनेश आल्लेकाराक लँड्स रेकॉर्ड सेटलमेंट दिला. डेरिक नेटॉक आयडीसी. SV नायक शिक्षण महामंडळाचो MD. प्रशासनात उलथापालट करतना सरकारान 9 मेजर मुखेल्यांच्यो बदल्यो केल्यो. अधिकारी आनी तांच्यो नव्यो जबाबदाऱ्यो अश्यो. विनेश आर्लेकार नवी जबाबदारी सेटलमेंट अँड लँड्स रेकॉर्ड संचालक. डेरिक नेटो IDCचो MD. मनीसबळ उदरगत महामंडळ MD म्हूण अतिरिक्त भार. आदलो पोस्ट GSIDCचो MD सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड संचालक. SV नायक नवी जबाबदारी गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाचो MD. आदलो पोस्ट IDCचो MD. नितल आमोणकार नवी जबाबदारी गोंय मानवाधिकार आयोग सचिव. आदलो पोस्ट गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाची MD. दीपक बांदेकार नवी जबाबदारी उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालक. आदलो पोस्ट वेवसायीक कर आयुक्त. VP डांगी नवी जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचो जोड सचिव. आदलो पोस्ट उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालक. आशुतोष आपटे नवी जबाबदारी IG प्रिझन्स. राज्य SC OBC वित्त विकास महामंडळाचो MD म्हूण अतिरिक्त भार. आदलो पोस्ट मायन्स जिओलॉजी संचालक. अरविंद बुगडे नवी जबाबदारी मायन्स जिओलॉजी संचालक. आदलो पोस्ट हस्तकला वस्त्रोद्योग कोयर संचालक. IAS हेमंत कुमार नवी जबाबदारी व्यावसायिक कर आयुक्त. आदली जबाबदारी IG प्रिझन्स. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोळावली वाघांच्या हत्याकांडाचेर राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाचो रिपोर्ट अजून सरकाराच्या हातात पडिल्लो ना. रिपोर्ट मेळ्ळो काय फुडलें कितें ते करतले. पणजे आल्तिनार गोवा वन भवनाचे उक्तावणाक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. दाट जंगलांनी रावपी लोकांची खंय पुनर्वसणूक करतले. फॉरेस्ट गार्डाक सरकारान नव्यो 24 मोटारसायकली दिल्यात. आमकां ऑफिशियली रिपोर्ट आमच्या डिपार्टमेंटाक मेळूंक ना. तुमकां कदाचित सायटीचेर मेळ्ळा आसत. ओके, पण हांवें ऑफिशियली रिपोर्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी PCCFाक सांगला. तूं MOEFा कडल्यान ऑफिशियल रिपोर्ट मागून घे, तांची रिकमेंडेशन्स कितें आहा ते घे आनी अकॉर्डिंग टू दॅट वी वील एक्ट. कितें आहा तो पळयतले, ताज्या उपरांत आमी ठरयतले. ताज्या उपरांत कितें फिजिबल आसा. बट तांकां एकदां रिपोर्ट करता तांकां इट इज व्हेरी इजी टू मेक द रिपोर्ट. हांगासर त्याच फॉरेस्टांत लोकवस्ती आसा, गांव आसात, तेजोय लोकांचोय विचार आमकां करपाक जाय. ऑफकोर्स वी आर टेकिंग केअर ऑफ द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट. वी आर प्राउडली सेईंग दॅट 34% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट. इतकें सगळें आसतना आमी हांगासर रानां वानां मारून उडयना. पण टायगरांची काळजी घेवपाक कितें करपाक जाय पळय फिजिबिलिटी आमकां पळोवची पडटली. पणजे आल्तिनार सकाळी भवनाचे उक्तावण केले. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान वन भवनाचे बिल्डिंगाची बुन्याद घाल्ली. राना खात्याच्या फॉरेस्ट गार्डांक सरकारान नव्यो 24 मोटारसायकली दिल्यात. मुख्यमंत्र्यान मोटारसायकलींक बावटो दाखयलो. 3 फ्लोर्स तातूंत ग्राउंड फ्लोराचे म्हणजे ग्राउंड फ्लोर विच इज ग्राउंड +2 हय, पण विच इज पार्किंग एरिया आनी ताज्या उपरांत बाकीचे सगळे ऑलमोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची सगळी ऑफिसीस जी की जुंता हाऊस आनी गोमंतक मराठा समाज हॉलात आसा तितकी ऑफिसीस हांगा शिफ्ट जातली. Total cost of the building is 18.50 crores. State Medicinal Plant Board, which is working in collaboration with the forest. The State Medicinal Plant Board च्या वतीन आम्ही गोयच्या सगळ्या लोकांक मेडिसिनल प्लांट्स ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दितात. जो आमच्याकडे जेन्ना डिमांड करता. There are so many medicinal plants in the Goan forest.
आमी वाळपय हांगासर आमी फॉरेस्ट रिलेटेड एवरीथिंग एज अ रिसर्च इंस्टिट्यूट वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द वाळपय आमचे फॉरेस्ट एरिया आसा त्या एरियेन फॉरेस्ट क्वार्टर्स आसात फॉरेस्ट गेस्ट हाऊस आसा थंयसर आमी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर आमी एस्टाब्लिश करपाक सोदता हाकाच धरून आमचे आशिल्ले बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी ही आमी डेव्हलप करपाची ठरयल्या की जी खूबशीं वर्सां जाली ती आमी दुर्लक्षीत उरलेली बट टू प्रमोट द टुरिस्ट इन द बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी वी आर प्रमोटिंग एज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन हे स्थानिक लोकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशना मार्फत आसलेले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसलेले जे फॉरेस्टान लावपी इधर द ट्रायबल लोक्स आसात आनी खंयसरूय म्हणजे आमी म्हणटा की जो पयलींचो इन्सिडन्स जालो ठाणे ह्या विलेजीन तो इन्सिडन्स कन्सिडर करून आमचो प्रयत्न चल्ला की अश्यो सामक्यो इंटेरियर ज्यो फॅमिलीज आसा वी आर ट्रायिंग टू शिफ्ट देम आनी वेरेवर देर इज एन विलेजीस इन द वायल्ड लायफ सेंच्युरीज आमी डिमार्केशन करून तांकां फेन्सिंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसा इट इज अ बिग प्रोजेक्ट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि स्वप्नील तारी. एमपीटीच्या 2 प्रकल्पांक एक्सपर्ट अप्रेझल कमिटीन अटींचेर मंजुरी दिल्या. बंदराच्या चॅनलाची खोलाय आणि बंदर विस्ताराच्या प्रकल्पांक सुमार 31 वेगवेगळ्यो अटी घालून हे कमिटीन मंजुरी दिल्या. प्रकल्पांक पर्यावरण मान्यताय दिवची म्हणून ईएसीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय शिफारस केल्या. मात गोंयचो CZMP प्लान क्लियर जायना तो मेरेन ईसी मेळ्यार पसून तांकां अर्थ ना. चेक बाउन्स केशी 2017चे ईडीएम आयोजक टायम आउट कोर्टान आयले ना म्हूण तांचेर गुन्यांवकारी कारवायेची तयारी केल्या. सरकाराची हायकोर्टाक जाप टायम आउटान 1.5 कोटी सेक्युरिटी डेपॉझिट म्हणून दिल्ले. तिनूय चेक बाउन्स जाल्ले. कोर्टान केस 28 फेब्रुवारीक दवरल्या. सकयल्या कोर्टांतले कारवायेचो स्टेटस दिवचो वॉरंट काडले जाल्यार तशें नमूद करचें म्हूण सरकाराक सांगलां. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. एलपीजी सिलिंडर आता 149 रुपयांनी वाढलो. फाटल्या 6 म्हयन्यांनी ही आता 6वी खेप दरवाड. सबसिडी नाशिल्लो सिलिंडर आता 800 ते 850 रुपयांक. सरकार एका कार्डाचेर वर्साक सबसिडी वेले 12 सिलिंडर दिता. मात जे थेट सिलिंडर घेतात तांकां मात पर्याय ना. ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांनी जानेरात एलपीजी सिलिंडर 19 रुपया वाडयल्लो. मलंग फिल्मात ड्रग्स पार्ट्यो दाखोवन गोंयच्या नांवाची घाण केल्या म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बेजार. गोंयांत कितल्योशोच बऱ्यो गजाली आसतना असल्यो विकृत गजाली कित्याक काय म्हणून ताचो प्रस्न. ह्यान फुडें ESG फिल्माच्या शुटिंगाक अप्रुव्हल दितना ते गोंयाविशीं कितें दाखयतले ताची खात्री करून खंय स्क्रिप्ट तपासतले उपरांतूच परवानगी. म्हज्या लक्षांत आयला तो विशय तुमी म्हणटा तो काल लक्षांत आयला म्हज्या. हाज्या फुडें ESG परमिशन दिता आसतना ताजी स्टोरी पळयतले ओके आनी गोवा स्टेटची इमेज अशा पद्दतीन मलायन करपा खातीर तांकां मेळची ना. देन एंड देन ओन्ली वील गीव द परमिशन्स. अदरवायज आमची स्टेट इतको बरो लॉ एंड ऑर्डर इतक्यो बऱ्यो सगळ्यो गजाली आसतना वाय शूड दे फोकस पोर्ट्रेट एज अ स्टेट एज अ बाकीच्या ड्रग्स आनी हेच्या बाबतींत. त्या खातीर आमी परमिशन दिता आसतना वील गो थ्रू देर एटलिस्ट थीम म्हणजे तुमी गोंय बद्दल कितें दाखयता. स्टार्टिंग तुमचें नांव दिलें सीएम ऑफ गोवा कितें सांगता रे हांवें पळोवना हांवें पळोवना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. सरकारी कर्मचाऱ्यांक घर घेवंक म्हूण केल्ले HPE रीण स्किमाचे पयशे सरकारान नित्याच्या गजालींक कड्डूंक लागला. इतली वायट परिस्थिती आयल्या. हे स्किमी खाला सरकार कर्मचाऱ्यांचो पगार कापून घेता. मात तो बँकेत रीण भरूंक घालचो सोडून खर्चाक कड्डिता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. 3 ते 9 म्हयने पयशे सरकारा कडेनूच खाजगी युनिव्हर्सिटीकूय गोवा फॉरवर्डाचो विरोध. There is a fresh scandal. गोय सरकाराचे एक हाऊस बिल्डिंग एडवान्स म्हणून स्कीम आसा. The application goes to the Bank of India. Bank of India लोन दिता आणि गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई मंथली इन्स्टॉलमेंट ऑफ द प्रिन्सिपल आणि 2% इंटरेस्ट फारीक करता आणि डिफरन्स ऑफ इंटरेस्ट जो आसा तो गव्हर्नमेंट फारीक करता. दॅट इज द HBA स्कीम हाऊस बिल्डिंग एडवान्स. आता अशें नजरे आयलां की प्रत्येक म्हयन्या गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईची सॅलरी डिडक्ट जाता पूण बँकेत कमीत कमी 3 महिने आणि मॅक्झिमम 6 महिने लेट इन्स्टॉलमेंट पावतात. घरा खातीर ते पयशे डिडक्ट जातात ते पयशे गव्हर्नमेंट वापरता. ही दश जाल्या गव्हर्नमेंटाची. तुमच्या प्रायमरी लेवलाचेर एज्युकेशन दिवपाक जायना तुमच्या मिडल हाचेर एज्युकेशन दिवपाक जायना
तुज्यान बाकीच्या खंयच्याच युनिव्हर्सिटी लेवलाचें एज्युकेशन दिवपाचें तुमकां कोवत ना आनी तुमी त्या देखून प्रायवेट हांकां आपयतात जांकां खंयचें स्क्रिनींग करनासतना तुमी घेतले तेन्ना गोंयच्या लोकांक विश्वासांत घेनासतना गोंयच्या विरोधी लोक पक्षाच्या आमदाराक विश्वासांत घेनासतना जें हें घालता ताजे बाबतींत मोठें गवडोवंक घाला हातूंत एज्युकेशनाचो कांय अर्थ दोन फॉर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल गोंयांत दोन लिडींग इन्स्टिट्यूशन आसा बिट्स पिलानीचे एक हें आसा आनी जिमाचें आसा हांकां सेटअप करपाक बील लागलें ना न्ही सो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बील नासतना बरें जर इन्स्टिट्यूशन येवपाक शकता ना जाल्यार कितें आनी वॉट इज दट हरी इतली गडबड हे असेंब्ली सेशनां पास करपाचें. नॅशनल हायवे अधिकरणेन 15 ते 29 फेब्रुवारी मेरेन टोल प्लाझांचेर चलपी फास्टॅग फी माफ केल्या. ही टोल कलेक्शन वेवस्था 527 नॅशनल हायवेंचेर वापरूंक मेळटा. गाडयेच्यो आरसी बूक दाखोवन हो फास्टॅग घेवपाचो. फास्टॅग वेवस्थे खातीर टोल प्लाझांची दिसाची येणावळ 68 कोटी वयल्यान 87 कोटी जाल्या. दिसाक 100 कोटींच्या हायवे ऑथॉरिटीचे टार्गेट. कानोळीच्या गुस्ताव मोंतेरो स्टेडियमार फुटबॉल अरेनाचें उक्तावण जालें. उक्तावणाक थंयचो आमदार मंत्री मायकल, एफसी गोवा स्टार फेर्रान कोरोमिनास, अहमद जाहू आनी मोहम्मद अली आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत थंयच्या उदेंत्या ल्हान फुटबॉलरांक इनामां वांटलीं. कानोळेच्या नव्या फुटबॉल अरेनांत भुरग्यांक फुटबॉलाचें बरें प्रशिक्षण मेळटलें. अंदूच्या आयएसएलांत एफसी गोवाचे निमाणे होम मॅचीक स्टेडियमांत बॅनर व्हरूंक मेळना म्हूण फुटबॉल फॅन्स बेजार. बॅनराक बंदी घालीत जाल्यार फॅन कल्चर काबार जातले. कोच लोबेराक कित्याक काडलो काय म्हणून मॅच पळोवंक आयिल्ल्या फॉरेनरांची प्रतिक्रिया. इतल्या घडमडी उपरांतूय एफसी गोवा टॉपर जावन एएफसी चॅम्पियनशिपात सुवात जोडटले म्हूण फॅन्सांक विस्वास. आमकां एएफसी चॅम्पियन्स लीग कपाची पडले आसा सो आमची एम हेच की क्लबाच्या अरावंड खूब नेगेटिविटी आसा. आमी सपोर्टरांचे काम की आमी ते पॉझिटिव्ह एटमॉस्फियर दवरतले, टिमीक सपोर्ट करतले, टिमीक आमी जाय. सो एंड होप वी विन एंड वी आर शुअर ऑफ इट. फोर्सा गोवा. एफसी कपान शुअर पावतले. तो चड खूब चान्स आसा आमकां एएफसी क्वॉलिफाय जावपाचो आनी एएफसी क्वॉलिफाय जावप म्हणल्यार एक खूब व्हडलें आमकां पद मेळटलें. आमी खूब खूश जातले. ह्यो खबऱ्यो हांगा सोंपता. ह्यो खबऱ्यो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.